पंचवांगड्यांक अपात्र थारावपाचे अधिकार गटविकास अधिकाऱ्यांक दिवपाचें सरकारी सर्क्युलर पंचांचे हातीत पडचे आदींच वादग्रस्त थारला. दवर्ली आनी दिगरपाली आनी तेच बरोबर सान जुजेदी एरियल पंचायतीन तेका खर विरोध केला. पंच सरपंचांचो थेट संबंध बीडीओ कडेन येता. देखून बीडीओ त्याचो गैरवापर करपाक शकतात. अपात्रतायेचो अधिकार आदी आसलो तसो पंचायत संचालकाकच दिवचो तांणी म्हटलां. पंचवांगड्यांक अपात्र थारावाचे अधिकार आदी पंचायत संचालकाक असले, पूण ते काढून बीडीओच्या हातात दिवचे आदी सांगपी सर्क्युलर काढला. फक्त ते आमच्या हाताक पडूंक ना, पूण सरकारी सुत्रां कडल्यान कळ्ळा अशें दवर्लीच्या पंच मंडळान सांगलें. हो कायदो काढला तो एकदम म्हाका दिसता रॉंग. कित्याक पयलो जो कायदो आसलो तो बरो आसलो, पूण आतां तो बीडीओक दिवपाक करता ताजेर म्हजो सारको अपूस आसा. कित्याक फाल्यां हो कायदो हो रूल काडून बीडीओक दिलो जाल्यार ते आपल्याक जाय तशें यूज करतले आनी जे आपल्या चेर कोण कोंत्र आसात जावं आपल्याचेर कोण एगेन्स्ट आसात तांकां ते डिस्क्वॉलिफाय करूंक शकता. देखून म्हाका दिसता जो पयलो कसो कायदो आसलो तोच आसल्यार बरो. आनी हो गव्हर्मेंट काडून बीडीओक पावर दिता जाल्यार आनी हेजे फुडें ते डायरेक्टराक जावं एडिशनल डायरेक्टराक आनी कोर्टाक आनी कितें फायदो उरला, कांयच यूज ना. देखून हांव मागता गव्हर्मेंटा लागीं आसा तोच रूल तसोच आसूं आनी हो बीडीओक पावर दिता तो बंद करचो. कितें आसता पयलो आमचो आशिल्लो डायरेक्टर ऑफ पंचायती म्हणून डायरेक्टर ऑफ पंचायती होच आमकां अशें बरें दिसता. कित्याक होच सारको आहा म्हणून बीडीओ पावर दिवप हें रॉंग आसा. कित्याक बीडीओ कोणालें कितें जालें कॉन्टेक्ट आसता पंचायतीक सरपंच पंचायत कॉन्टेक्ट आसता आनी कितें समज बीडीओ भितर आनी पंचा मेंबर सरपंच मेंबर कितें जालें तो डायरेक्ट ताका डिस्क्वॉलिफाय करूंक शकता. कळ्ळें तुका. हो पयलो आशिल्लो तो बरो आसा. असले पावर दिल्यार डायरेक्टर कित्याक जाय. एक्चुअली डायरेक्टराक आसता तें बरोबर पयलींचें बरें आशिल्लें. आमच्या एक सरकारान मान्य पयलीं आशिल्लें तशें दवरचें. म्हाका दिसता म्हजे भशेन जो सर्क्युलर जो काडला तो म्हाका दिसता लायक आमकां म्हणजे आवडना. कित्याक हे पळय तो सगळो पावर ते बीडीओक दिलो जाल्यार दुसरे आनी ज्यो आमच्यो डिपार्टमेंट आसा तेंची गरज आसतना. सो म्हज्या भाशेन म्हाका दिसता की जो पावर जे भशेन आसा तसोच जाल्यार बरो. बीडीओ कित्याक फाल्यां सपोज कितें जावन तो बीडीओक आमी म्हणजे कितें जालें जाल्यार बीडीओ आमचे रिव्हॅन्स घेवपाक शकता. सो ते नाका. सो जे भशेन आसा तेच भशेन जाल्यार पुरो. सपोज डायरेक्ट बीडीओक दिलो म्हणून बीडीओ डायरेक्ट कोण डिस्क्वॉलिफाय करता खबर जालें सो कोणाचो न्याय मेळपाना. सो म्हाका दिसता जे भशेन ते आसा स्टेप बाय स्टेप तेंच आसल्यार बरें. ना ते सारकें रॉंग. सी आमी डेमोक्रेटीक कंट्री. आमचे सगळे डिपार्टमेंट कोर्ट आहा, मागीर गव्हर्मेंट आहा, डिपार्टमेंट आहा लायक डायरेक्टर ऑफ पंचायत आहा, डेप्युटी डायरेक्टर आहा, मागीर सटन आमगे डिपार्टमेंट आहा. सो तेंचे तांकां बायपास करून तो व्हिडिओ तर ऑर्डर दित जाल्यार फाल्यां तो ही ऑर्डर मिसयूज जावपाक जाता. फॉर एक्झाम्पल आतां जायते सरपंच आनी पंचायत केन्ना व्हिडिओचेर केन्ना आमचें डिस्कशन चलता. केन्ना डिस्कशन कितें एक हॉट टेम्पर जालें जाल्यार व्हिडिओन ते रिव्हॅन्स घेवपाक शकता. सेकंड थिंग पंच आहा ताका डिस्क्वॉलिफाय करपाक सटन ताका क्रायटेरिया आसपाक जाय. आतां आमी समज जर कोणा एलिगेशन गायलें समज व्हिडिओन तर ताका डिस्क्वॉलिफाय केलें ताका एश को कितको जावपा जाता. ताका आमी लॉ आहा, लॉवा बद्दल आसपा जाय. ही हॅज टू फायट विथ द लॉ. लॉवान ताका डिस्क्वॉलिफाय करपाक जाय. विदाउट लॉ आनी आमगे गव्हर्मेंटाले कायदो करून कितें फायदा. कायदे कोणा पासत केला तुमकां मान्य ना. हो आमकां टोटली मान्य ना. म्हणल्यार आमकां वी आर एगेन्स्ट दीस सर्क्युलर. आनी हांव मागता गव्हर्मेंट आतां हो सर्क्युलर काडचो आनी तुमच्या हातीन दवरचो आनी ज्यो आमच्यो सगळ्यो एजन्सी आहाय लायक डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी गव्हर्मेंट कोर्ट तेंच्या हाती सोंपोवपाचो. गोवा 365 खातीर दवर्लेच्यान रमेश नायक रावत.